काणकोणात सल्फरीक ॲसिड व्हरपी टँकरांतल्यान ॲसिड पडिल्ल्यान आगस्ट लोलयेच्या गौतम नायकाक मार लागलो। गौतम B.एडाचो स्टुडंट। बंद पडिल्ल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करपी टँकरांतल्यान ताचेर ॲसिड पडले। गौतम कात्यायनी बाणेश्वर विद्यालयांत वतालो। ताचेर काणकोण हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात। त्या मोडलेल्या ट्रकाक ओव्हरटेक करून रोखडे भितर घेतले आणि तेणी भितर घेतले म्हाका चान्स आशिल्लो। हांवें बी बायक म्हाजी फाटल्यान हांव तेच्या बायकाची ट्रकाची फाटल्यान आशिल्लो। हांवें बी तितल्या भितर घेतली। मुखार म्हाजी टँकराच्या मुखार आनी गाडी आशिल्ली दिसता। सो टँकरान झूप करून ब्रेक मारलो। ब्रेक मारनाका म्हाजी नजर वयर गेली आनी तितल्याकच त्या टँकराचे जे धाकणें आसा पळय न्ही, त्या धाकण्यांतल्यान एक्चुअल ॲसिड भायर पडटा तें दोळ्यांनी अक्षरशः म्हाजे पळयलां। आनी म्हाका चान्सीस मेळूंक ना, कट सुद्दां मारपाक मेळना थेंब्यांक आनी अकस्मात थेंबे सगळे म्हाजे ह्या हाताचेर येवन पडले आनी ते इतकी सिवियर बर्न जाताले की म्हाजी टी-शर्ट सुद्दां जळून म्हाका आग फाट लागले ॲसिड। समाज वावुरपी डायगो डिसिल्वान काणकोण चेक पोस्टाच्या कारभाराचेर टिका केली। जाल्यार तें सगळें तेका बर्निंग जालें देखलें जाल्यार फुडें ट्रकाचें हें लिकेज आसलें। हांव म्हणटा आयज हें लिकेज जालें आनी हो ट्रक जो पळय मेंगलोरसान सुटलो तो आमच्या हिंगा पैंगीण पावलो आनी पैंगीण पावलो तरी काय आसतना तो तर बाजारां पावतालो आनी हें ॲसिड अशें करून लिकेज जाल्यार आयज घटना कशी जावपाची, कितें जाता आसलें। त्या देखून हांव म्हणटा की जे पळय असले टँकर आनी एक्सप्लोजीव कॅरी करता तेका सेक्युरिटी चॅकींग आसचें आनी सेफ्टी प्रिकॉशन आसचें। काणकोण पुलिसांनी टँकर पुलीस स्टेशनार हाडला खरो, मात राती उसरा मेरेन गुन्यांव नोंद करूंक नाशिल्लो। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार।